म्हाका पयलीं दिना फुडें रस्त्यारूच विचारलो फोटो खंय लडकी मंगताय काय मंगला तुझ्या म्हटलें 2 म्हणटलो कांसला धरून उखलून ओनराक आपय म्हटलें ओनर येयला म्हाका 7 जाण बाउन्सर धंदो पिड्ड्यार जाता त्या ट्युरिस्टाक हेका टॅक्सींक लागून म्हणून एक्चुअली धंदो पिड्ड्यार जावपाचो मेन मुद्दो आहा पळय ती असली घाणीक लागून आमी असली घाण हे आमच्या आरपोरा नागवान तरी खपोवन घेवचें आमचे तेजूच वॉर्ड मेंबर बाय स्टॅफी गेले चलोन तेका सुद्दां चालले पडीन खंय कालांगूटच्या पीआयक आमी लेटर केले की आमकां डावट आसलो की थंय बंद जाली म्हणून ती आमच्या गांवांत येतली म्हणून आमी तेन्नाच मागीर आमी कालांगूट पुलीस स्टेशनाक लेटर केले की बाबा तुमी पळय जी बंद उडयल्या तेंची आमकां डिटेल्स दिया जे ओनर्स आसा जावं कोण ते तेंचो तो नेम एंड स्टायल कितें आसा पळय तेंची आमकां इन्फॉर्मेशन दिया तेन्ना आमकां त्या पीआयन टोटल 11 नांवां दिल्लीं आनी आमकां गॅरंटी आसली कित्याक थंय बंद जालां म्हणून ते नेबरींग एरियेन फ्लशिंग जातलें म्हणून आमी पयलेच प्रिपेर्ड रावले पूण आतां जे आमचे कडेन लिस्ट आसा पळय तितूंतलो एकटो हे सायडीन येवंक ना हे हेंच्यांनी म्हाका दिसता नांवां चेंज केल्या मनीस तोच म्हणजे बाटली तीच सोरो दुसरो घातला आनी ते आरपोरान येयल्ले आसा आतां सांगचें म्हटल्यार आयज सकाळीं म्हाका 2-3 जाणांनी मॅसेजी धाडल्यो एक गोवा नायट क्लब बाय टाव म्हणून ओपनिंग सून मारिना डोराडो रोड ऑपोजीट नायट मार्केट तामोडकी वाडो बागा म्हणून हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतसून एक तर आमी गोवा नायट क्लबाकूय लायसन दिवंक ना आनी हो जो टावूय कोण येवंक सोदता पळय तेजोय आमचो तेका ठाम विरोध आसा आनी खुबशे हांगासर अशे इल्लिगल एक्टिविटीज आमच्या वायट दिसता सांगपाक की आमच्यो हे जे डान्स बाज येयल्ले आसा पळय तांकां आमी कोणाकूच लायसनां दिवंक ना एक्सेप्ट एक 2 जाणांक एक वागुलम आनी एक फ्री टू फ्लाय हेज्या भायर आमी कोणाकूच लायसनां दिवंक ना आतां वागुलम आनी ते फ्री टू फ्लायाकूय लायसन दिवपाचो कारण कित्याक तेंच्यांनी तेंचे ते आर्टिस्ट घालतात ते डीजे चेतस म्हूण आनी बॉलिवूड म्युजीक आसता तेंची सो तेका लागून तांकां लायसन तसो दिला आनी जर तर तेंच्या हितून जर असलें जाय जाल्यार आमी ते खपोवन घेवपाचें ना सो म्हाजें एकूच मत की डान्स बारा जे पयशे उडयता चेडवां नाचयता ते आमच्या हडफड्यान आमी कशेंच खपोवन घेवचें ना हो जो आयज सकाळीं न्यूज पयले हांवें तेजे वरसून म्हाजी तकली मातशी खणकली आनी तुका आनी एक सांगूंक सोदता हांव लास्ट वेनसडे ना ट्यूजडे पयरचे रातीर हांव दोनांक अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर गेल्लो आनी थंयसर 2 बाउन्सर तांकां पुलिसांनी धरून हाडलेले आनी तेंच्या वांगडा एक ट्युरिस्ट आसलो तेच्या नाकांतसून रगत व्हांवतालें भेंबरे व्हांवना भुरग्यांचे कशें तशें नाकांतले भेंबरे व्हांवताले सो हांवें त्या पुलिसाक विचारलें बाबा कित्याक हाडला ताका धरून जाल्यार इडन म्हणून एका हितून क्लबान बागान झगडी जाल्या म्हणले आनी तांकां मारल्या म्हणलो ट्युरिस्टांक सो हो इडन क्लब आहा पळय ताका आमी लायसनूच दिवंक ना कळ्ळें सो ती कोण ओनर आसा पळय हांव ते बायलेचें नांव नकळो सो तेंच्यांनी पयलो थंयसर एक क्लब आनी एक आसलो खंयचो तरी गोवा गॉसीप म्हणून तो हांवें पर्सनली वचोन थंयसर तांकां इंस्ट्रक्शन दिवन तो बंद करपाक लायलो आनी ओनराकूय तंबी दिली की तूं असलें चलोवचें ना म्हणून सो तिणी तो लायसन कॅन्सील करून घेतलो तेजो आनी म्हाका सांगलें आपूण अशें करची ना म्हणून आनी म्हाजे कडसून रिन्यूवल घेतलो आनी आतां थंयसर वचप पळय जाल्यार भलतोच एक क्लब आहा इडन म्हणून जेका आमी केन्ना लायसनूय दिवंक ना आनी कांय ना आनी आतां दोनांक धर रातच्या हे इडनवाले धर तांकां ट्युरिस्टांक मारता आनी गव्हर्मेंट म्हणटा आमचो टॅक्सीकारांनी धंदो पिड्ड्यार केलो धंदो पिड्ड्यार करता हे डान्स बारा बीन हाडून सो होम मिनिस्टरान जो आमचो ऑनरेबल CM आसा हेजेर कडक कारवाई करूंक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवंक जाय आनी हांव मागता आमचो पुलीस डिपार्टमेंट जो आमचो अंजुनाचो PI आहा बाब सूरज गांवस हो बरो हो पुलीस इन्स्पेक्टर आनी तेच्या पयलीं आसलो आमचो परेश आसलो मागीर म्हणटा तो आमचो प्रशील देसाय हे बरे इन्स्पेक्टर्स हेंच्यांनी असली घाण ही काडून उडोवंक जाय हांव मागता तुमच्या माध्यमांतसून ह्या सूरज गांवसान हेंचेर कडक कारवाई करूंक जाय आमी कोणाकूच लायसनां दिवंक ना सो हेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवंक जाय वेरी इम्पॉर्टंट आतां हांवूय नको परची मॅटर हांव नको न्यूजार कित्याक घेवंक ना आनी कितें पळय तें म्हाकाय खबर ना सो हें मातशें पळोवंक जाय तुमी जे भाशेन कालांगुटान बंद जाला जो लोकांनी बंद उडयला लोकांनी आवाज एकवट काडून जो बंद उडयला पळय तसो आमच्या हडफड्यान त्या वाठारान तूं पळयशी जाल्यार तोच एकूच वाठार आहा पळय तितक्याच कुडक्याक जाता सो थंयच्या लोकांनी उठपाची नितांत गरज आसा आतां कितें जाल्लें आसा हांव वचोन एक क्लब बंद उडयला तो गोवा गॉसीप तुका सांगलें हांवें डायरेक्ट आतां हांव परत वचत जाल्यार कोणी म्हणटलें आतां हांव तूं आतां बायट घालतलो पळय म्हाका तेजेर रिव्यू जातले कितें हेका हप्तो मेळोना म्हणून हो नाचता म्हणून तो क्लब हांवें बंद उडयल्लो परत हांव वचत जाल्यार 100% ते म्हणटलें कितें हांव हें मेळना म्हणून तुमचे अंडर द टेबल मेळना म्हणून हो नाचता म्हणून जाता सो लोकांनी आवाज उठोवपाची नितांत गरज आसा म्हाका 1-2 जाण फोन मारता हांवें तांकां डायरेक्ट सांगलें की बाबा नो पळया तुमचे एका मनशाक लागून हांव थंय येवं शकना तूं गांव हाड गांवा वांगडा आमी आसा
आमचो आमदारूय येता त्या बाबतीन हे धरता नीट धरता, पूण गांवान उठोवंक जाय कित्याक आमी लायसन्स कोणाकूच दिवना. एट द एंड ऑफ द डे कितें जाता, पंचायतीन पयशे घेतले म्हणून हें चल्लां सरासपणीन अशें जाता. आमचे तेजूच वॉर्ड मेंबर बाय स्टॅफी गेले चलोन, ताका सुद्दां हे चालले पडीन खंय आती हे काय म्हणून. हे हांव म्हणटा हें कितें म्हाकाय चल्लां. ज्या दिसा हांव पळय ते खंयचो तो गोवा गोसिपान ते गेल्लो पळय, म्हाकाय चलोवंक लागलें. हांव गाडी पार्क करता, भाई क्या मागता है, लडकी मागता है, अरे लडकी मागता है. हांवें तेन्ना मागीर ते सुरज आरोंदेकर म्हणून तो बिटार आसता भुरगो, ताका पुलिसाक फोन हांवें जाल्यार हो बंद जावंक जाय म्हणून, आनी तेन्ना तो कितें तरी बंद जाला. आतां तो बंद जालो, परतून आतां तेज्या जाग्यार इडन येता, हे कंटिन्यूस उरतले. हेजेर आमच्या सीएमान एक्शन घेवपाची गरज आसा. म्हणजे स्वता आरपोरा पंचायतीचे पंच मेंबरूच सुरक्षीत ना अशेंच जालें ना. आतां हांव ते दीस एक इन्स्पेक्शनाक गेल्लो, ते वत आतां इडन क्लब आहा पळय तेजेर तेज्या फाटल्या क्लबान हेणी हॉटेलान खंय तरी एक हॉटेल नांव नको आमकां याद येना, तेंच्यांनी तेजेर सावंडाक लागून हे घातली, कंप्लेंट घातली म्हणून आमी थंय इन्स्पेक्शनाक गेले. थंयसर एक बोर्ड लायला, हांव तुका दाखयता. एक जर बरो क्लब आसत जाल्यार त्या क्लबा कडेन त्या हितून इडनान लायला, हांव तुका दाखयता झूम करून. नव्या फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग एलावड म्हणून हो इडन क्लब. हय हांव म्हणटा कितें, तुजो क्लब जर क्लीन आसा, सारको आसा, जाल्यार व्हिडिओग्राफी म्हणजे तुवें मोबायल घरान भायर दवरपाचो, तूं डान्स करपाचो, थंय पयशे उडोवपाचे आनी येवपाचो घरा. तूं मोबायल एलाव कित्याक करिना? हेजेरूच कळटा भितर इलिगलिटीज चल्ल्या. बाउन्सर कित्याक जाय? सीएम डायरेक्ट सांगता, म्हाका वायट दिसता सांगपाक. सीएमान जेन्ना आतां सांगलेलें आहा बाउन्सर हें एलावड ना म्हणून, जाल्यार थंयसर बाउन्सर कित्याक? पयर कालाम अंजुना पुलीस स्टेशनार हे ते मसालाचे म्हाका दिसता म्हाका पण भंय सो लागलो 4 पटींनी म्हाज्याकून. हांव तुमच्या माध्यमांतून आमच्या लोकलांकूय सांगता, जे कोण भाड्याक दिता पळय तेंचेर पयलीं आमी एक्शन घेतले. आमचो प्रोसिजर स्लो जाल पूण आमी एक्शन घेतले शुअर. पूण हितून आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचो सीएम, सो तेणीन हेजेर एक्शन घेवपाची नितांत गरज आसा. तेज्या फुडें आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टर बाब सुरज गांवसान. पण गोवा नायट क्लबाक हेका आमी लायसन्सूच दिवंक ना. आतां तो कोणा कडेन टाव म्हणून कोणाक हाडटा आनी अशें आयकूं येता कितें तो खंय टाव खंय हाय प्रोफायल खंय वयल्या लेवलाचे खंय मनीस येता थंयसर आनी ते खंय तुका पावर यूज करूंक सोदता. हांव ताका टावाक डायरेक्ट सांगता तुमच्या माध्यमांतसून, तेणीन हांगासर क्लब हाडून दाखोवचो. जे कोण व्हडले म्हणजे ते हाय पोस्टाचेर कोण आहा पळय, आमचे होम मिनिस्टर हितून पुलीस डिपार्टमेंटान आहा तेच खंय तेंच्या वांगडा आसा म्हणून तशें सांगता ते. हांव नको तें कितें म्हणून ते टॅक्सी भाव आहा पळय ते आपले लायव्हलीहूड आपले पोट चलोवपाक पळय जे हे करतात, गाडयो चलयतात. आतां खंयसर तरी वारो जाला कितें धंदो पिड्ड्यार जाता त्या ट्युरिस्टाक हेका टॅक्सींक लागून म्हणून. एक्चुली धंदो पिड्ड्यार जावपाचो मेन मुद्दो आहा पळय ती ही असली घाणीक लागून. सो म्हाजो एकूच आमचे हॉनरेबल सीएम ऑफ गोवा, आमचो हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी आमचो हे पुलीस स्टेशन हेंच्यांनी कडक कारवाई करची आनी हेंचेर हे मिटोवचें, म्हणजे हें करचें, घाण काडची हांगासरली. जे कोण बरे क्लब्स आसा तांकां आमी वेलकम करता, पूण असले घाणीक न्हू. जे कालांगुटान बंद जाले ते नांवां चेंज करता आनी आमचे कडेन येवन दुसरो धंदे करता, दुसऱ्या नांवान चलयता. असले क्लब्स येयल्ले आसा ते आमी असली घाण हे आमच्या आरपोरा नागवान तरी खपोवन घेवचें ना. हांवूच न्हू, हांव म्हाजो आतां फुडें टर्म सोंपतलो, म्हाज्या फाटल्यान आमची मॅडम सुषमा नागवेकर चडटली. आमचो 5 वर्साचो टर्म, ह्या 5 वर्साच्या टर्मान आमी खपोवन घेवचें ना. आजून पासून आमी स्पार्क लायसनां दिनात. पयलीं हांगासर मारबडे जाताली, लोकांची कार्डां स्वॅप करून घेताले, पूण ह्या 5 वर्सान आमी एक सुद्दां स्पा लायसन दिवंक ना. एक्सेप्ट हे 3 स्टार 5 स्टार हॉटेल्स आसा पळय तांकां दिता आमी. हे अशें न्हू 2 रूम घालता आनी तांकां स्पा म्हणून घेता आनी तांकां मार बडयता, हें आमी आजून पासून दिवंक ना. आतां हें मातशें कालांगुटान बंद जाल्ल्या कारणान डान्स बार हें आतां आमच्या हितून येयलें आनी ही सुद्दां घाण आमी खपोवन घेवचें ना. आनी हांव आमच्या लोकलांक स्पेशली सांगूंक सोदता, जेंच्यांनी हे ओनरांनी जे भाड्याक दिल्यात तेंच्यांनी बाबा असली घाण तरी घेवची न्हू. कित्याक तुमच्याय घरान बायल भुरगीं आसता, सो तुमकां जर ते बरें दिसता कित्याक तुमी थंयसून रावता आसतली, सो हें करून तुमी घेवं नाकात प्लीज.